आमी येयल्ली हा नागापट्टणम स्टेशनाचेर. ओके, कित्याक आमी ट्रॅवल करता फ्रॉम नागापट्टणम टू केरला. ओके, सो आमी केरला एर्नाकुलम स्टेशनाचेर आमी रावतली, म्हणजे स्टेशनार देंवतली. सो आतां आमकां 5:05 ट्रेन येतली आमची. ओके, आणि टुमोरो मॉर्निंग दॅट इज 20th मॉर्निंग आमी एर्नाकुलम पावतली. ओके, at 6:45. ओके, सो सी यू देयर. Hi friends. Hi friends, good morning and welcome back to my channel. So friends, आता आम्ही एर्नाकुलम जंक्शनार पावले. ओके, जंक्शन ते स्टेशन लास्ट स्टेशन. ओके, सो आता न्हू आमी हिंगासान गाडी करतली रेंट का, आणि ताच्या उपरांत आमी आमची फुडली जर्नी कंटिन्यू करतली. ओके. Hi friends. हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. सो तुमकां फ्रेंड्स हांव आतां मेळटा. ओके, मॉर्निंग हांवें तुमकां सांगलेलें पळय आमी एर्नाकुलम स्टेशनाचेर पावल्या आनी आतां आमी रुमान फ्रेश जावपाक वयता. ओके, सो आमी फ्रेश बी जाली आनी आतां आफ्टरनून 12 o'clock जाल्या. ओके, सो आतां आमी रेडी बी जाल्या, सोदता आनी भायर सोदता वचपाक कोचीन. ओके, ताजे पयलीं आमी लंच करतली आनी ताजे उपरांत कोचीन वयतली. आता मी लंच बी केली आणि आता म्युझियम पळोवपाक येयल्या. ओके, हिंगा कोचीन ती. ओके, Three floors are in three different styles, like Malabar, Kochi, Travancore, the northern, central and southern part. More than 40,000 artifacts are exhibited. It is all collected by one person. So it's like a Kerala culture you're going to experience. Thank you. हाय फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स आता न्हू आमी म्युझियमान येयल्ली हा कोचीन. ओके, आनी हिंगासून फ्रेंड्स आख्खे एंटीक सगळे एंटीक ते हा. सो हांव ते तुमकां शूट करतलें, कितें शूट करूंक मेळटलें शूट केलें आनी तुमकां दाखयतलें.
वयतात म्युझियम पळोवपाक कंटिन्यू. Thank you.